हम सगळ्यांकडे युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना रिक्वेस्ट करतात जे पार्टी ऑफिसच्या सगळे लावलं त्यांना सगळ्या रस्त्यावर जोडूनचे आम्ही एक लाईन करची होती लाईन करची होती लोकांना सचिन लाईन पाटिया मरे काय केलं तुम्हाला फाटिया फाटिया गत्ता फाटिया विनंती करता की त्यांची मागची भारतीय जनता पार्टीचा राहुल गांधी मोबाईल दाबतो सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे अध्यक्ष पाटील राहुल गांधी सगळ्यांकडे मागता आमचे अध्यक्ष हा पाविल्याचा सगळ्यांनी अध्यक्षाच्या पाटल्यांच्या गाडीच्या वांगडा सगळ्यांनी लाईनीत उभे राहूचे आता प्रोजेक्ट आमचो सुरुवात जातो आता अध्यक्ष उलटले राहुल गांधी टीम का मतदान करो टीम का मतदान करो अरे राहुल गांधी भरला है भरवा है राहुल गांधी भरवा है
सचिन पाटील सचिन राहुल गांधी भंडा है राहुल गांधी चोर है राहुल गांधी चोर है अरे यो पण चालू नाही मॅडम माझी ताई मॅडम माझी ताई बाबा माशी म्हणून करतो सचिन माहिती करणार ते पडशे पाठी बोलणार हे प्रमाण करून राव राहुल गांधी भड़वा है कांग्रेस पार्टी हाय राहुल गांधी हाय कांग्रेस को फेंक दो मी आना चावचा नाही ना कोण किरे आले कांग्रेस को फेंक दो कांग्रेस को फेंक दो उधर काढून द्या मारे बाहेर वळता म्हणजे काय इथे इनोव्हेशन सचिन सुकालता म्हणून प्रोटेस्ट मीडिया मध्ये कसे गेले पावसा बोली यार पाठवून झाले बरेच नाही त्या उलट येत नाही आता कोणा दिवसा ना कमान बाबू मासे वाटी यार मध्ये आणार मासे भितर मासे स्माइल प्लीज ये जिलेबी स्मेल में शाम साड़ी क्या साड़ी हाँ बोलिए सर अध्यक्ष सगळ्यांनी माझ्या पडलेले नीम का पत्ता कड़वा है नीम का पत्ता कड़वा है नीम का पत्ता कांग्रेस पार्टी फेंक दो कांग्रेस को फेंक दो जय करम बच्चे करम राहुल गांधी बेशरम जय करम
भजिया गरम, राहुल गांधी बेशरम, चाय गरम, भजिया गरम, राहुल गांधी बेशरम, एक दो, एक दो, एक दो, राहुल गांधी फेंक दो, एक दो, एक दो, कांग्रेस को फेंक दो, राहुल गांधी को फेंक दो। जय जय नरेंद्र मोदी जैसा हो, कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, एक दो, एक दो, कांग्रेस को फेंक दो, एक दो, एक दो, कांग्रेस को फेंक दो। हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, प्रियंका गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। भारत माता की जय भारतीय जनता पार्टी का जय राम राहुल गांधी बेशरम, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी नीम का पत्ता कड़वा है, देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हाय 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 हाय, कांग्रेस पार्टी हाय 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 हाय, बोलो भारत माता की वंदे राहुल गांधी बनवा है, राहुल गांधी बनवा है। देश से गद्दारी चलेगी, देश से गद्दारी चलेगी। राहुल गांधी बनवा है,
अरे तू वाच पाटील वाच ना. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचा आता म्हण बरं विषय कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है, कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है, सेम भारत माता की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय हाय राहुल गांधी, हाय गांधी, हाय राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टीचो आयज हो सगळे हजारभर लोकांचो मोर्चा गोवा प्रदेशच्या काँग्रेस कार्यालयाचेर येतात आमकां निशेध करपा लागून काल दिल्ली ज्या तरेन राहुल गांधी प्रियंका गांधी हांचे जे वर्तन आशिल्ले त्या सगळ्या वर्तनाचो आमी निशेध करतात। भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हे सगळ्यांक खबर आसा हे सबका साथ सबका विकास ह्या तत्वाचेर चलतात आणि एक संपूर्ण जगान भितर एक राजमान्यता आशिल्ले लोकप्रियता आशिल्ले ग्लोबल लिडर म्हणून जर कोण आसा ते नरेंद्र मोदी आसा आणि अशें काल संसदेचे अधिवेशन सुरू जाला ज्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीचेर
तांच्या घराच्या फुड्या वचून एक मिडियाचें एटेन्शन आपल्याकडे येवपाक जाय आनी त्याच बरोबर आपूण कितें तरी केलें हें दाखोवपाक लागून निर्लज्जपणान राहुल गांधी आनी तांच्या सहकार्यांनी काल पंतप्रधानाच्या घरासमोर ठिय्या धरणे धरले आंदोलन करपाचो प्रयत्न केलो. एक सगळ्यांत म्हळ्यार शर्मेची लजेची बाब आसा की एक सर्वोच्च पदाचेर आशिल्ल्या एका व्यक्तीक ज्या सुरक्षा ज्या हातून भितर आसा त्या सुरक्षेन भितर एक शिल्ल घालून भारतान भितर अराजकता आनी गुंडगिरी लोकशाही करपाचो हो एक सगळो प्रयत्न आसा. त्या प्रयत्नाचो निषेध आसा. फाटल्या अनेक दिसान आमी पळयतात की काही हे जे लोक जे आसात जे देशद्रोही आसा ते देशद्रोही लोकांचे हे एक कारस्थान आसा ह्या भारतान भितर व्हडली दंगल घडोवन हाडपाचे आनी त्याच बरोबर राजसत्तेक हांगसरल्यान खिळखिळी करपाचे. अमेरिकन CIA सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी ही पयले 4 दिसा पयली 15 दिसा पयली आपलें एक पत्रक जाहीर करता आनी त्या सर्क्युलेशना भितर ते मेन्शन त्या सर्क्युलेशना भितर ते मेन्शन करता की इंडियन भितर कितें जावपाचें आसा आनी 20 आनी 21 तारखेक ह्या सो कॉल्ड काँग्रेस पार्टीचो हे आंदोलन आणि त्याचबरोबर 21 तारखेक शेतकऱ्यांचे आंदोलन या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर CIA पत्रान भितर अमेरिकन जे कोण नागरिक आसात किंवा बाकीचे जे तांचे कोण सगळे समर्थक आसा तांच्यांनी ह्या एरियेन भितर येवचे न्ही. त्या एरियेंतल्यान तांच्यांनी रेस्ट्रिक्टेड तांचो आपलो वावर रस्तो करचो. खरें म्हणल्यार हे सगळें हेजे व्हडलें षडयंत्र चलता. ह्या षडयंत्राचो भागाभागांतल्या लोकल लोकांक करून घेवपाक आनी तांचे भितर सहभागी करपाचो प्रयत्न ह्या सगळ्यांनी केल्लो आसा. आणि विशय सगळे बाजूकच उरल्या. बांगलादेश आनी नेपाळच्या धर्तीचेर हे व्हडले राडा करप, मर्डर करप, रायट्स करप आनी त्या बरोबर हे सगळे संसदेन आमी घुसप अशी एक वक्तव्य हे खंयचे तरी नवीन पिढी जी आसा तांच्या तोंडान घातले गेले वता आनी तांकां तांचो दिशाभूल करपाक जाय. युवा ही आमची शक्ती. युवा शक्तीचे भय्याचेर आज देश फुडें वचत आसा. प्रत्येक क्षेत्रांत भितर युवा वर्ग जो आसा यूथ जे आसा तांच्यांनी इतली बरी कामगिरी केल्ली आसा. देशाक सुफलाम करपाक तांचो पयली पांय आसा. ह्या 12 वर्सांत माननीय नरेंद्र मोदीजीन जे कितें रिफॉर्म्स हाडले त्या रिफॉर्म्सां भितर युथा खातीर जर सगळ्यांत पयले रिफॉर्म्स आसा. त्या मागीर तेंची खेलो इंडियाच्या तत्वाचेर तांकां सगळें स्पोर्ट्साच्या लेवलाचेर भितर मुखार व्हरप जावं किंवा स्टार्टअप आसतले त्या स्टार्टअपाचे हाचेर तांचे स्वयं कोण ते आपल्या पांयाचेर उबे रावपाचे आसतले जावं. त्याच बरोबर अनेक अश्यो गजाली आसा त्या गजालीं भितर देश प्रगती पथाचेर वता आनी ह्या सगळ्या आपल्यान भितर जे विरोधक आसा ते विरोधक हे सरकार अस्थिर करपाचो प्रयत्न करता ताजो निषेध आसा. आनी म्हणून राहुल गांधी सारको एक बेताल वाचार आनी जाका भुरगेपण आसा निर्बुद्ध असा जाका पक्कू म्हणटा तो ह्या सगळ्या हातूंत भितर सेंट्रला येवन सेंट्रल मनी फोकस जावन सोशल मिडियाचेर आमकां ध्यान आपणाक करपाक जाय. नीटाचो हो विशय केन्ना सोंपिल्लो आसा. नीट जो आसा कळ्ळें 103 तारखेक तो विशय जालो. तो 3 तारखेच्या विशयाचे पयलीं 15 दिसाचे कळ्ळें त्या वेळार बेगोबेग मिनिस्ट्री एक्टीव जाली आनी ती एग्जामिनेशन कॅन्सल केली. त्याच बरोबर रोखड्या मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन जो आसा तांच्यांनी हाची कारवाई करची, चौकशी जावची हाचे खातीर सीबीआय कडेन केस रजिस्टर केली आनी मागीर SIT ताचे प्रोब करपाक लागून सुरवात केली. 12 तारखेक स्वता आमचे धर्मेंद्र प्रधान हांणी सगळ्यांक एड्रेस केले आनी अपोलॉजी मागली आनी नैतीक मॉरलिटीचेर आपल्या मॉरल ग्राउंडाचेर तांणी म्हटलें की हो सगळे विशय आसा एड्रेस करतले आनी त्याच बरोबर एक्झाम आसा ती रिनीट आसा ती एक्झाम जातली. त्यानुसार जुनाची 21 तारखेक एक्झाम जाली ती आनी जुलयाच्या पयर 16 तारखेक त्या नीटाच्या एक्झामीचो रिजल्टूय निघालो. पण हे कितें 20 तारखेक 21 तारखेक पळय आतां मागीर जाता तें प्युअरली सगळें पॉलिटिक्स आसा आनी तातूंत भितर भुरगे उरले एका बाजू पण त्याच बरोबर एक सगळे देशा खातीर भोंवपापाच्यानी वेगळ्या मार्गार वचपाचें राजकारण चालू आसा. आनी ह्या हातूंत भितर आमी ह्या काँग्रेस पार्टीचो आनी त्याच बरोबर राजकीय हातूंत भितर हो सगळे विशय भरतेच कडेन व्हरून देश हो वेगळो करपाचो प्रयत्न करपी राहुल गांधी जो आसा तो आनी काँग्रेस पार्टीचो आमी निशेध करता. ह्या खातीर हेजो व्हडलो परिचय आसा तो त्या कार्यालयाचेर आयिल्लो आसा. म्हणून आमी ह्या निशेध करून काँग्रेसीक आमी सांगतात
की लोकशाही मार्गान जे कितें आसा तितलें आसा तें सहज साध्य जाता. काही तुम्ही कोणाक तरी राजीनामा दी म्हटलं म्हणून राजीनामा किंवा तुम्ही सांगितले मला सरकार करतले आणि ताका लागून तुम्ही ताचे दडपण हाडटले आणि त्या खातीर रस्ते अडकले आमचे डेमोक्रेटीक वे जो आसा तो डेमोक्रेटीक वे म्हणजे इलेक्शन्स असता. इलेक्शना खातीर अमूक आसा ताका 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्ले असता आणि तांकां ही सगळी जबाबदारी घेतली असता. हे सगळें तांकां खबर आसा. पण ह्या काँग्रेस पार्टीन हे सगळें करपाचें ना. तांकां अस्थिर करपाचें ना, संसद चलोवपाची ना आनी सगळें राडा करपाचें ना. आमी परतून एक निषेध करता राहुल गांधीचो. आणि आयच्या ह्या आयले सगळे कार्यकर्ते जे आसा जे समर्थक आसा 1 वराचेर 2 वरांचेर नोटीसीचेर इतलो कार्यकर्तो आयला आनी एक दिसा जर पयलीं जर केल्लो जाल्यार हजाराच्या संख्येन आमकां भारतीय जनता पार्टीची ताकद कितें आसा ती दाखोवन दितले. युवा मोर्चाची ताकद दाखोवन दिवपाक शकता आणि म्हणून तांचे थँक्यू म्हणटना कोण आयशाला सगळे भिकारी आहात, सगळे भिकारी आहात, सगळे भिकारी ताजे फुडें वता आसतना एक खूब प्रश्न पडटात की एक विषय कोण टिपके का टिपके ताणें जर खंयच्यान इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केल्लें सोशल मिडियाचेर जो मनीस आम आदमीचो सोशल मिडिया हँडल करतालो ताणें एक नीटाचेर विशय सुरवात केलो आनी ताजेर फुडें वता आसतना भारत देशान येतकच तांणी तो एक एक्टिव्हिजम म्हणून एक प्रयत्न केलो. त्या टायमार काँग्रेस पार्टी खंय आशिल्ली तेन्ना राहुल गांधी हॉलिडे करतालो. 20 दीस जेन्ना हो एग्जिबिशन चलताले तेन्ना राहुल गांधी खंय तरी कोणो काय मागीर एग्जिबिशनाक कसो पावलो काय म्हणून फोटोशूट करपाक येवप आणि हांगा आपले 1 दिसाचें प्रदर्शन करप. ताका खबर आशिल्लें की हो सरकार स्तंभ आसा की करपाक आनी विशय सांगलें विशयाचे तोडगो ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटान काडलो. आमचो प्रधानमंत्री विकसीत भारत जेन्ना करता तेन्ना व्हडल्या व्हडल्या देशांक दुखता. सीआयएक जेन्ना पयलीं कळटा तो सगळो प्लॅन काडटा आणि त्या प्रमाणे हे सगळे जाण तुकडे तुकडे गँग जे हांगा येवन देश तुकडे तुकडे करूंक सोदता तातूंत आमी हे केन्नाच करूंक दिवचे ना. काँग्रेस पार्टीक आमी सांगूंक सोदता, ह्या काँग्रेस पार्टीक आमी सांगूंक सोदता तुम्ही जे बाब दाबू नायकाक सांगले कितें एक्शन घेतले तुम्ही पयलीं मिडिया भावांक विचारता तांकां विचारा 2002च्यान 2014 पर्यंत युपीए गव्हर्नमेंट आसतना कितले लिकेजीस जाले, कितले तांणी भंडारा मारली. स्टेट गव्हर्नमेंट काँग्रेसीचे आशिल्ले तांणी ते सगळे केले ताका जबाबदारी काँग्रेसान घेतली काय ना. त्या टायमार जेन्ना तांणी जबाबदारी घेतली ना तांणी स्वताचे फुडें पोवचें पडटलें. जे इंदिरा गांधी करूंक पावली ना, राजीव गांधी करूंक पावले ना, राहुल गांधी खबर आसा आपले राजकीय फ्युचर ना, प्रियंका गांधी खबर आसा आपले राजकीय फ्युचर ना, तर कोणाच्या तरी एज्युकेशनान वचप फोटोशूट काडप आणि थंय आपल्या विशयन एक काम करप की आमी कितें करूंक सोदता. गोंयच्या काँग्रेसीक आणि सेंटरच्या काँग्रेसीक आमी क्लियर सांगतात पयलीं तुमी स्वताचे पळोवन घेयात. आमचो प्रधानमंत्री 100% निश्चय आसा हातूंत जाय ते करपाक एक्शनां घेतिल्ली आसा. युवा सगळे राजनिटी आन्सर करून फुडें लागिल्ले आसा आणि ज्या तरेन आज शॉर्ट टायमार सगळे युवा हांगा आयिल्ले आसा एक क्लियर संदेश आसा आमचे युवा पडको ना. ज्या दिसा आमचे युवा भडकतले काँग्रेसाच्या
all out in the middle.